आरोग्य बिघडिल्यान माजी मंत्री PS राणे हेमी जिल्हा सरकारी दवाखान्याच्या ICU वार्डात दाखल झालात. 80 वर्ष वयाचे प्रभाकर राणे हेमी गेल्या 3 दिसाच्यान ताप येयल्यान अस्वस्थ जावन दवाखान्यात दाखल झालात. तेमकां इलाज सुरू आसा. कारवार जोयडा विधानसभा क्षेत्राच्यान 3 पटी निवडिले PS राणे हेमी साक्षरता आणि लायब्ररी मंत्री जावन सेवा केले. मुख्य म्हणल्यार कारवार जोयडा दांडेली ग्रामीण भागात शाळा कॉलेज सुरू करून शिक्षण क्षेत्राक खूब महत्व दिल्ले. तेमगेर मूळ गांव जावन आशिल्ले सिद्धरात केपें आनी मोन्याली शाळा सुद्दां तेमी सुरू केलात. सरळ सज्जन राजकारण जावन भ्रष्टाचारा खंयच्यान खूब पयस रावन स्वच्छ प्रशासन दिल्लें व्हडपण PS राणे हेमकां मेळटा. 3 दिवस खूब ताप येयल्यान शुगर लेवल वाडून अस्वस्थ जाल्ले तेमकां कुटुंब सदस्यान दवाखान्यात दाखल केलात. माजी मंत्री PS राणे हेमगेले आरोग्य बिगडून दवाखान्यात दाखल जाल्ले बद्दल माहिती मेळटरीच समाजसेवक माधव नायक हेमी भेट दिवन तेमगेली खबर घेयले. तशेंच माजी मंत्री हाली आमदार RV देशपांडे हेमी फोन कॉल करून खबर घेयले आनी राणे हेमी बेगीन आराम जावं अशें प्रार्थना केले. माजी मंत्री प्रभाकर राणे हेमी बेगीन आराम जातले. तेमी आतां पयलींच्या पेक्षा खूब बरे जालात. औषध उपचार काम करतेत आसा अशें जिल्हा सर्जन डॉक्टर शिवानंद कुडतरकर हेमी सांगला.